तर डॉक्टर आज आमचो विषय आसा तो म्हणजे फिटल मेडिसिन, म्हणजे आवयच्या गर्भान जे भुरगे वाडटा ताका एखादो दोष आसा किंवा दोष आसा तो पयलीं कसो आमकां कळूं येता, ताच्यो तपासण्यो, ताचे मॅनेजमेंट आनी फर्दर समज म्हणजे दुसऱ्या भुरग्याक दुसऱ्या प्रेग्नन्सी जावं नये म्हणून जर आमी कितें प्रिवेंशन किंवा उपाय करूं शकता जाल्यार हाचे विशीं म्हायती करून दिवपा खातीर तुमच्यान आमकां फोन करूं येता 24904444 आनी 24904445 ह्या पैकी एका नंबराचेर. घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात. डॉक्टर, प्रश्न येवच्या पयलीं हांव एक थोडोसो प्रश्न तुमकां विचारूंक सोदता. कित्याक जाणां कितके फावटी आमी अशें पळयतात की आजकाल डायबिटीज जे आसा ते खुबशे कॉमन जाल्ले आसा आनी कितकेशेच आवयांक हें दुयेंस आसा म्हणजे डायबिटीज. अशा वेळार हें दुयेंस भुरग्याक आनी कितें कॉम्प्लिकेशन निर्माण करूं शकता किंवा डायबिटीक ताचे स्टेटस कशें आसतलें हाचे विशीं मातशें थोडोसो आमकां विस्कटान सांगा. डायबिटीज हाल्ली खूब वाडलेले आसा आणि डायबिटीसाचो पोटांतल्या भुरग्याचेर खूब डायरेक्ट परिणाम आसता. जर ज्या वेळार आवय गुरवार जाता म्हणजे कन्सीव जाता तेन्ना जर शुगर कंट्रोलान ना त्या वेळाचेर जाल्यार बेबीचे भितर खूबशे डिफेक्ट्स जावपाचो चान्स आसता. तातूंत कण्याचो डिफेक्ट, हार्टाचो डिफेक्ट, ब्रेन डिफेक्ट किंवा किडनीचे डिफेक्ट्स असले वेगवेगळे प्रकारचे डिफेक्ट्स बेबीचे भितर जावंक शकतात. सो जर कोणी बायल डायबिटीक आसा आणि तिका प्रेग्नन्सीचे ती प्लॅन करता तर तिने ते व्यवस्थित प्लॅनिंग करूंक जाय आणि शुगर आपली कंट्रोलात घेवंक जाय. आणि मागीर सुद्धा 7व्या 8व्या म्हयन्यार सुद्धा डायबिटीसाचे बेबीचेर इफेक्ट्स असतात, पण त्याप्रमाणे डॉक्टराचो सल्लो घेवन त्याचे ट्रीटमेंट आसा. पण प्रेग्नन्सीन मातशे वेगळे प्रकारान ट्रीटमेंट आसा, ते डॉक्टराचे सल्लो घेवन ते ट्रीटमेंट करपाक जाय. डॉक्टर, म्हाका सांगूक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो Hello. या Good evening. गुड, व्हेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. See, I'm calling from Old Goa. I'm 74 years old. या And since 1.5 years, I have this uterus problem. The uterus has come down. What could I do about it? बरें आसा. एक जाणटे मनशाचो प्रश्न आसा म्हणून तूं मातसो एड्रेस करचो इन शॉर्ट, मागीर लेट्स कम बॅक टू अवर टॉपिक. एका ऑपरेशन करून एका ट्रीटमेंट करूं येता. तिची जर जनरल हेल्थ बरी आसा जाल्यार ऑपरेट करून हो ट्रीटमेंट एका गर्भाशयाची शी कॅन बिकम कम्प्लिटली बॅक टू नॉर्मल. डॉक्टर, अशें आमी खुबशे फावटी पळयताले, म्हणजे आतां तितके प्रमाण आमकां दिसून येना, मे बी बिकॉज ऑफ म्हणजे सर्जिकल इंटरव्हेन्शन म्हणा किंवा आनी कितें म्हणा. क्लेफ्ट लिप म्हणजे खुबश्या भुरग्यांचे अशें तोंड म्हणजे ते वयलो ओपनिंग उरताले किंवा क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पॅलेट, हे जे प्रॉब्लेम आसा ते कित्या खातीर जाता आनी हाव तुमी ते कशा रितीन पयलीं तुमकां तेजें निदान जावं शकता किंवा हाव यू विल एड्रेस दीस इश्यू? क्लेफ्ट लिप जावपाचे खूब वेगळे वेगळे कारण आसात. एक तर परत फोलिक ॲसिड B12 डिफिशियन्सी सुद्धा क्लेफ्ट लिपा साठी रिस्पॉन्सिबल आसता. दुसरी जर जी बायलो स्मोकिंग करतात किंवा तंबाखू, गुटखा किंवा असे तंबाखू पदार्थाचे करतात, यूज करतात, तांकांय जावंक शकता. किंवा आवयच स्मोकिंग करता म्हणजे समज घोव तिचो स्मोक करता आणि तिने ते पॅसिव्ह स्मोकिंग म्हणटात आमी, ताजो इफेक्ट आसूंक शकता. आणि थोडे प्रकार अनुवंशीक किंवा क्रोमोझोमल हाचेय असतात. तर क्लेफ्ट लिप साधारण तुका 4 ते 5व्या म्हयन्यापर्यंत इजिली सोनोग्राफीचेर तुका कळूंक शकता. आणि तसो जर आढळून आयलो जाल्यार दुसरे कसले क्रोमोझोम्स डिफेक्ट आसा काय कितें हें चेक करतात. आणि समज बाकीचो कसलो डिफेक्ट ना, फक्त क्लेफ्ट लिप आसा, तर हें खूब बरे भशेन डिलिव्हरी जाले नंतर ट्रीटमेंट ताका बरे ऑपरेशन्स आसात. 1 किंवा 2-3 ऑपरेशन्सा भितर भुरगें फुल्ली सगळें नॉर्मल जावंक शकता. डॉक्टर, तुमकां फुडलो एक प्रश्न विचारता की गोंयच्या वातावरणाक हो अतिशय म्हत्वाचो असो म्हणजे खातीर विचारता अशें कित्याक की जरी एंटायर कंट्री वायड आमी म्हणटा की 18 वर्सां पयलीं लग्न करपाक जायना, गोंयांतले सर्वसाधारण जे लोक आसतात ते युजली हांगा लेट मॅरेजीस हो आमचो प्रॉब्लेम आसा अशें म्हटलें जाता. म्हणजे आय एम नॉट सेइंग इट इज अ प्रॉब्लेम, इट इज अ रियलिटी. खुबश्या बायलांक चलयांक आपलें करियर करपाचें आसता, जॉबाचें आसता, तांच्या घराचें आसता, हे सगळे पॅरामिटर्स घेवन जेन्ना ती बाय द टायम दे गो फॉर प्रेग्नन्सी एक बरोच वय वाडिल्लें आसता. आतां म्हाका सांगात, तुमी खंयच्या वया उपरांतल्या बायलां खातीर हाव यू विल एड्रेस दीस इश्यू इन द सेन्स की तांच्यांनी तुमकां कितें एडवायस करतले, बाबा अमक्या वया उपरांत प्रेग्नन्सी तुमी कितें प्रिवेंटीव एस्पेक्ट घेवपाक जाय, कितें केअर घेवपाक जाय किंवा खंयच्यो तपासण्यो स्पेसिफीक करपाक जाय सो दॅट यू आर स्ट्रेस फ्री. कारण बायलां अशी 2 प्रकारचे निष्कर्श, एक तर म्हणजे ना भुरग्यांच नाका किंवा एका भुरग्याक प्रॉब्लेम आयला म्हणजे नेक्स्ट प्रेग्नन्सीच नाका. सो म्हाका बोथ थिंग्स आय वॉन्ट टू क्लब टुगेदर. जशें जशें वय वाडता ते आवयचें वय तशें तशें भुरग्यां भितर थोडे दोश जावपाचे प्रमाण वाडटा. म्हणजे द इन्सिडन्स इज मोर, एस्पेशली क्रोमोझोमल प्रॉब्लम्स लायक डावन सिंड्रोम. द चान्सेस ऑफ हॅव्हिंग डावन सिंड्रोम आर मोर एज द मदर्स एज इन्क्रीजेस.
हाजो अर्थ असो न्ही की ल्हान वयाचे बायलेक जावंक शकना म्हणून आमी म्हणटात एक्चुअली सगळ्यांनीच चेकअप करप. बरोबर. 25 वर्षाचे बायलेक सुद्धा डाऊन सिंड्रोमचे भुरगे जावंक शकता आणि 40-42 वर्षाच्या बायलेक सुद्धा नॉर्मल भुरगे जावंक शकता. पण 40 वर्षाचे साधारण 50 बायलो जर गुरवार असल्यो तातूंतल्यान एका बायलेक डाऊन सिंड्रोम जावंक शकता आणि 25 वयाचे समजा 8000 बायलो गुरवार असल्यो तातूंतल्यान एका बायलेक जावंक शकता. अशें इतले तातूंत फरक आसा. पण हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे डाऊन सिंड्रोमचे स्क्रीनिंग जे आसा ते 3रे म्हयन्यांत ब्लड टेस्ट आणि सोनोग्राफी करून 90% आमी 90 to 95% डाऊन सिंड्रोम आमी डिटेक्ट करूंक शकता. तरी साधारण 35 आणि 40 वर्षाचे वयर हेजो इन्सिडन्स मातसो इतलो जास्त आसा की आमी थोडे कडेन असो सल्लो दितात की डायरेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करचे परस जी 100% जी आमकां आन्सर दिवंक शकता ह्या टेस्टा बद्दल ती टेस्ट म्हणजे एम्नियोसेंटेसिस किंवा कोरियन विलस बायोप्सी. हातूंत कितें करतात एक बारीकशी निडल गर्भाशयात घालून भुरग्याचे उदक किंवा वारेचो ल्हानसो पीस बायोप्सीसाठी काढतात आणि त्याचे डायरेक्ट क्रोमोझोम्स टेस्ट करतात. ॲक्च्युअली बेबीचे क्रोमोझोम्स टेस्ट करून तुमकां 100% आन्सर दिवं येता. सो साधारण 40-42 वर्साची वयर जर बायल आसत जाल्यार ही टेस्ट करूं येता आणि तेचे सकल आसत जाल्यार स्क्रीनिंग करून म्हणजे सोनोग्राफी आणि ब्लड टेस्ट करून तातूंत जर रिस्क दाखयली जाल्यार ही टेस्ट करची. तातूंत जर क्लियर दाखयली जाल्यार फुडें टेस्ट करपाची गरज ना. म्हणजे थोडी बायलो कितें चान्सच घेनात अशें करपाची गरज ना. चान्स घेवचो आणि बहुतेक 1 in 50 अर्थ कितें 49 भुरगीं नॉर्मल आसतली. एकूच भुरग्याक प्रॉब्लम आसतलो. तर ह्या एका भिवून आमी प्रेग्नन्सीचो चान्सच घेवची ना अशें जावपाची गरज ना. म्हणजे बेसिकली लॉट ऑफ सायकोलॉजिकल ट्रॉमा. दे कॅन सर्टनली टेक अ चान्स अँड दे शूड सर्टनली ट्राय फॉर अ चाइल्ड. म्हणजे आज म्हणजे आयच्या कार्याचो उद्देश आसा की अशा लोकां खातीर जेंच्यांनी एक तर म्हणजे ते भिवूनच दे डोंट टेक एनी स्टेप अशा लोकांनी थोडे इतके गर्भगत जावपाची गरज ना. आज अशी यंत्रणा आज अशी तंत्रज्ञान उपलब्ध आसता की जाच्या माध्यमांतल्यान आमकां कळूंक शकता की एखाद्या भुरग्याक डिफेक्ट आसूं शकता की ना. डॉक्टर आनीक तुमकां प्रश्न परत गोंयच्या एनवायरमेंटा भोंवतणीच आशिल्लो असोसिएट असो विचारता की आमचे कडेन म्हणजे एक ट्रेडिशनल असो एक गोंयान एक हें आशिल्लें की मामाचे चले कडेन किंवा लग्न जावपाची संकल्पना आता ती तितक्या प्रमाणात ना अशें म्हणूं येता. पण तरी सुद्धा एक ट्रेडिशनल आशिल्लो किंवा कन्सेंग्युअस मॅरेज जाका म्हणटा की नात्या भितर लग्न जावप. वॉट इज युअर मॉडेलिटी म्हणजे अशें नात्या भितर तुमी खंयच्या हातून एडवायस करतली किंवा एडवायस करना जाल्यार कित्या खातीर करतले. समजा येदा कदाचित लग्न जाला जाल्यार हाव यू विल एड्रेस दीस इशू इन गोईंग फॉर अ प्रेग्नन्सी. हय हो एक म्हणजे सदांच्या प्रॅक्टिसान खूब फावटी येता हो कॉमन प्रश्न आसा. थोडी दुयेंसां अशीं असतात ती अनुवंशीक असतात आणि तातूंत भितरय 2 प्रकारचे असतात. ऑटोसोमल डॉमिनंट म्हणटात आमी आणि रिसेसिव्ह म्हणटात. रिसेसिव्ह म्हणजे ते एकदां आमचे भितर ते जिन्स असतात पण आमकां कांयच तेजो परिणाम जायना. म्हणजे म्हाका कांयच ना पण म्हाजे भितर तसले जिन्स आसूंक शकता आणि अशे म्हणजे डिफेक्टीव जीन एका फॅमिली भितर आसचो चान्स मातसो चड आसता. सो जेन्ना मामे भयण किंवा आते भाव हेजे भितर जर लग्न जालें जाल्यार अशे जे थोडे डिजीज थॅलसिमिया आसा किंवा ड्युशेन्स मस्क्युलर डिस्ट्रोफी आसा स्पायनो मस्क्युलर एट्रोफी आसा अशी थोडी दुयेंसां आसात जी जावपाचो चान्स मातसो चड आसता. सो डेफिनेटली प्रॉब्लम जातलोच अशें न्ही पण थोडे प्रकारचे प्रॉब्लम्स भुरग्या भितर जावंक शकतात. आणि अशें जर नात्या भितर लग्न आसा जाल्यार त्या कपलान डॉक्टराक सांगपा जाय की आमचे अशे नात्या भितर लग्न आसा आणि जे कितें स्पेशल प्रिकॉशन घेवपाक स्पेशल टेस्ट घेवपाक जाय तो दोतोर तुमकां मागीर सांगता आणि त्या प्रमाणे टेस्ट करूं येता फुडें. सो इट इज परत म्हणजे भिवपाची गरज ना. समज लग्न जालां जाल्यार डेफिनेटली थोडे प्रिकॉशन्स थोडे घेवपाक जाय किंवा चेकअप थोडे एक्सटेंडेड करपाक जाय. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो या डॉक्टर सध्या प्रेग्नन्सी चालू आसा म्हाका आणि आय एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम प्रेशर आणि प्रेशराचे पिल्स चालू आसा. सो विल दिस अफेक्ट माय प्रेग्नन्सी ऑर डिलिव्हरी. एक सांगा म्हाका कितले म्हयने जाले. 3. दिस फर्स्ट प्रेग्नन्सी. या हायपरटेन्शन म्हणजे तुमकां प्रेशर दुयेंस पयली पासून आशिल्ले प्रेग्नन्सी पयली पासून. हॅलो प्रेग्नन्सीच्या पयली पासून प्रेशराचे दुयेंस आशिल्ले. प्रेग्नन्सीच्या पयलीच्या टॅबलेट्स घेताले. हय घेता. अच्छा. जो डॉक्टर चेकअप करता ताका सांगला न्ही ब्लड प्रेशराची गुळयो घेता म्हणून.
ती लाईन कट झाली. चांगला असता पण म्हणजे ब्लड प्रेशराचो बेबीचेर इफेक्ट जावंक शकता, जसो डायबिटीसाचो जाता तसो. पण तेचे टॅबलेटी आसात, पूण प्रेग्नन्सीन घेवपाच्यो टॅबलेटी वेगळ्यो आणि प्रेग्नंट ना आसतना घेतात त्यो टॅबलेटी वेगळ्यो. जी प्रेग्नंट ना आसतना ज्यो टॅबलेटी घेतात त्योच टॅबलेटी प्रेग्नंट आसतना कंटिन्यू करच्यो न्ही. त्याचो डोज आसा ते टॅबलेटी चेंज करून घेवपाच्यो. आणि बेबीक सादारण 6व्या म्हयन्यार 7व्या म्हयन्यार सुद्दां तेची वाड सारकी जाता काय ना हे चॅकअप डॉक्टर सांगतले. आणि सक्सेसफूल प्रेग्नन्सी बरी भशेन जावंक शकता. म्हणजे ब्लड प्रेशर आसा म्हूण प्रॉब्लेम जातलो तसो न्ही, ताची योग्य काळजी घेवची, टायम टू टायम चॅकअप करपाचो, गुळयो व्यवस्थित घेवपाच्यो, आणि जे कितें प्रिकॉशन्स दोतोरान सांगलां ते सगळें करीत जाल्यार नॉर्मल प्रेग्नन्सी जावंक शकता. घेना जाल्यार मात प्रॉब्लेम जावंक शकता. हा, म्हणजे तेंच्यांनी व्यवस्थित गुळयो जो डॉक्टर सांगला त्या प्रमाणे डॉक्टर सल्ल्यानुसार घेवच्यो. आणि ह्यो तुम्ही सांगला तशें की ह्यो टॅबलेट्स वेगळ्यो असतात प्रेग्नन्सी वेळार घेवपाच्यो, ते तेंच्यांनी मातशें भान दवरपाक जाय. आणि म्हणजे डॉक्टराकडे व्यवस्थित डिस्कस करपाक जाय, गडबडीन सांगपा जाय डॉक्टराक. आपूण खुबशे वेळार अशें जाता की पयलींच्यान ती घेत असतात आणि सांगिनात, तेन्ना प्रॉब्लेम जावंक शकता. डॉक्टर मॅडम म्हाका एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो 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 हां हॅलो 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 हांव श्रीरंग नार्वेकार उलयतां. हां श्रीरंग बाब विचारात, प्रश्न विचारात. दोतोर, हय माझ्या एका मित्राची सून हय पहिले फावट गुरुवार झाली. हय 6 महिने दोतोरान तिका न्हिदोवन दवरली. आणि 6 महिन्यानंतर तिका भुरगें ताब्यान मेळ्ळें. पण तिका इतलो त्रास जालो, खूप त्रास जालो. ती माझी भुरगेंच नाका. पण आता तांची फॅमिली म्हणटा एक चलो घराच्या खातीर जाय. आता ती बायल गेली आणि दोतोराकडे चेकिंग केले तर दोतोरान तिका सांगले की तिची जी गर्भाशय आसा तेजे तोंड चेपला म्हणून. तर हेका उपाय कितें? बरें आसा श्रीरंग बाब, तुमचो 2 प्रश्न आसात, दोनूय इम्पॉर्टंट. ताचो एक मातसो आसा पळय तो हांव मातसो तुमकांच विचारता. तुमच्या सारके मनीस जे समाजान आसात तांच्यांनी थोडेशे समाज प्रबोधनूय करपाक जाय, कारण तांकां आतां चलोच जातलो अशें कोण अश्योर करूं शकना. आतां हेल्दी बेबी म्हणटा तर डेफिनेटली डॉक्टर इज हियर. मॅडम तांच्यांनी विचारला की गर्भाशय चेपलेले आसा आणि 6व्या म्हयन्याचेर डिलिव्हरी जाल्ली आणि न्हिदून दवरली. हेका ट्रिटमेंट आसा, हेका टॅबलेटी असतात आणि एक सर्वायकल स्टिच म्हणून आसता की गर्भाशयाच्या तोंडाक एक स्टिचय घालूं येता. म्हणजे ते 9 म्हयने जावचे पयलीं उघडचे न्ही, आणि ताका टॅबलेटी आसात. आणि हो उपाय करून ते सादारण शक्यतो ॲटलिस्ट 8 ते 9 महिने तरी कंप्लीट करून मागीर भुरगे जावचे हाचे उपाय करूं येता. बरोबर. म्हणजे फक्त म्हणजे पहिली प्रेग्नन्सीन प्रॉब्लेम आशिल्लो आणि 6 महिने डॉक्टरान न्हिदून दवरले. आता अशें म्हणपा पेक्षा आयल पूण न्हिदपाची गरज पडली अशें आसूं शकता. थोडे कंडिशन अशें असतात की जेन्ना बेड रेस्टाची गरज पडटा, कारण डॉक्टर काय पेशंटाक न्हिदोवन काय फायदो आसना. हय, मुद्दाम न्हिदोवन दवरचो ना. बरोबर. कंडिशन तशी आसा जाल्यार बेड रेस्टय घेवचें पडटा ना अशें न्हय. आणि ताका फुडले फावटी एक 4थ्या म्हयन्याचे स्टिच घालून आणि पयलीं पासूनच प्रोजेस्टेरॉनच्यो टॅबलेटी असतात. ह्यो टॅबलेटी जर दिले जाल्यार गर्भाशयाचें तोंड वेळाची पयलीं ओपन जायना आणि डिलिव्हरी वेळाची पयलीं जावपाचो चान्सीस कमी आसता. सो शक्यतो 8व्या 9व्या म्हयन्या तरी प्रेग्नन्सी पोटान भुरगें आसचें, म्हणजे तिची वाड बरे भशेन भुरग्याची जाता. हो उपाय करूं येता. बरोबर. सो डेफिनेटली दे कॅन गो फॉर द नेक्स्ट. This can be treated and she should go for the next pregnancy.